ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಮಂಗಳೂರು ಹನ್ನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ करचतसले सीए साधक कार्यक्रमाक तुमक स्वागत. आज आमगे लोट्टू स्टुडियो अंतू नवंबर 2024 अंतू सीए फायनल्स एग्जाम अंत उत्तीर्ण जाल्लेले सीए अनुष शानभोग तांणी आसाची. तुमक हार्दिक स्वागत. हंगेल एक किरू परिचय दिवू हांव इष्ट पावता. हंगेल गाव अजरकाड उडुपी. हंगेल अन्नाल नाव नारायण शानभोग. हन्नी एक होलसेल बिझनेसमॅन. हंगेल अम्माल नाव नयना शानभोग. हन्नी दृष्टी योगा सेंटर अंतू योगा इन्स्ट्रक्टर जावन आसा ती. हंगेल अक्का अंजली शानभोग एक फेमस सॅक्सोफोनिस्ट. हंगेल स्कूलिंग सेंट मेरी सदुकून केलेलं आसा आणि हायस्कूल अनंतेश्वरा इंग्लिश मिडियमातून केलेलं आसा. हंगेल कॉलेज पूर्णप्रज्ञा कॉलेज आणि सीए आर्टिकलशिप हानी पैनायक अँड असोसिएट्स दुकून केला. हांगनी सीए सोनू तबला पियानो आणि कीबोर्ड असलवरे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स वाजयताची. हांनी तबलांतू विशारद एग्जाम डिस्टिंक्शन अंतू पास केलेलं आसा आणि हांनी आर्ट ऑफ लिव्हिंगाचेर डेल्लींतू कंडक्ट जाल्लेले वर्ल्ड रेकॉर्ड इव्हेंटांतवरे तबला परफॉर्मन्स दिला. हांनी पियानोंतू लंडन स्कूल ऑफ म्युझिकाचेर ग्रेड 3 एग्जाम 98% अंतू पास केलेलं आसा. हांनी नेचर फोटोग्राफींतवरे हांकां मस्त इंट्रेस्ट आसा. तुमकां आमगेल स्टुडियोक हार्दिक स्वागत अनुष. नमस्कार. सो प्रथम जावन हांव तुमकां निमगूच कसन म्हळ्यार अनुष शानभोग दुखून आतां तुमी सीए अनुष शानभोग जालीची. तुमकां रिजल्ट पळयले तेन्ना तुमगेल रिएक्शन कशें आशिल्लें? रिजल्ट पळयले तेन्ना फर्स्ट ऑफ ऑल सांगची जाल्यार म्हाका Cloud9 अंत आशिल्लें म्हाका फेल जाल्लें. सो हंगेल नोटिफिकेशन आयलेलें 20th की 21st तेदनतल्यान म्हाका एक एंग्जायटीशें फील जाता आशिल्लें. कशें जाता कित्याक म्हळ्यार म्हगेलें एग्जाम मस्त लायक जालेलें आपणता. सो म्हाका फेल्यूर एक्सेप्ट करचें ना आशिल्लें तशें फील जाता आशिल्लें. आनी 26th रिजल्ट येता म्हण आशिल्लें. सो तेची 26th लेट इवनिंग म्हण आशिल्लें. आमकां कसो टायमींग कसो दिनी आशिल्लें त्यांनी. सो सकंड दवरून हांव उठेल कुडल्या लॅपटॉप ओपन करून रिजल्टाचो पेज ओपन करून पुढे स्टार्ट केलो. मदें मदें वचून रिफ्रेश करता आशिल्लो आनी सम खाण जेवणय जाता नाशिल्लें तितलें भंय करता आशिल्लें. मागीर अम्माय सांगता आसता आशिल्ली आयल रे रिजल्ट म्हण सांगून. अम्माय पळयता आशिल्ली गुगलान तो रिजल्ट डिक्लेअर जाल की ना पळया म्हण सांगून. सो मागीर तेची एक 6 o'clock म्हणटना येता म्हणून ते ट्वीट पुरो अशी पळयता आसतना तेदना दिसलें येवचें पुरो म्हण सांगून. सो तेदना वापस लॅपटॉप ओपन करून रिफ्रेश करून पळयता आसता आशिल्लो. सो जाल्यार येयनी आशिल्लें. मागीर 7 म्हणटना आनी एक नोटिफिकेशन त्यांनी घाल्लें लायक अरावंड 7 म्हणटना दॅट रिजल्ट 11 o'clock डिक्लेअर करताची. तेदना म्हाका आनीक भंय केलें कितें इतलें लेट करताची म्हण सांगून. असो ऑड ना जाल्यार जाता. मागीर अम्माय सांगता आशिल्लो असो तूं हार्ड वर्क करून बरयलें म्हाकाय गोत आसा जाता कांय भिवू नाका तूं. इन केस जायना जाल्यार हांव आसा म्हणून अम्मा मस्त सपोर्ट केला. तेचे मागीर 11 घंटे म्हणटना डिक्लेअर्ड म्हणून नोटिफिकेशन आयलें टेलिग्रामातून. मागीर हांव तेची लॅपटॉपान तूं म्हगेलो रोल नंबर घालतना हात पुरो शिवर जाता आशिल्लें. सो ते घालून सबमीट केलें तेदना एक पण ब्लँक पेज आयलें कसलें येयनी. एक पण भंय जालें. मागीर वापस रिफ्रेश केला. वापस रिफ्रेश करून वापस रोल नंबर SRO नंबर कॅप्चा पुरो घालून सबमीट करतना ते नोटिफिकेशन आयलें ओके म्हणून होगूर स्क्रीन लोड जाता आशिल्लें. सो फर्स्ट ग्रुपाच पळयलें सक्सेस म्हण आयलें. तेदना आनीक लोड जायनाशिल्लें. सो मागीर एक पण लोड जालें तेदना एक पण शॉक जालें. सो मागीर सक्सेसफूल पळयतना मस्त खुशी जालें. एक रिजल्ट पळयलें तेदना म्हळ्यार म्हगेलो फर्स्ट अटेम्प्ट नाही आशिल्लें. सो त्या फेल्यूर जावन सक्सेस मेळटा ताजे टेस्ट एक विंगडा आसता. सो म्हाका ते मस्त खुशी जालें. मस्त म्हळ्यार मस्त खुशी जालें. आनी 15 minutes हांव कसलें फिलींग ना अशें म्हळ्यार ऑलमोस्ट रडता आशिल्लो हांव. म्हगेलो अम्माकय मस्त खुशी जालें. मागीर अम्मा नेमकीच आशिल्लो अम्मा म्हगेलो रिजल्ट वयक पण वापस पळयला म्हण सांगून मस्त खुशी जालें त्या पळोवन. सो इट वॉज वर्थ द वेट म्हणत. डेफिनेटली इट वॉज व्हेरी मच वर्थ. सो आतां एग्जामा फुडें तुमगेले स्टडी हॉलिडेज पुरो आसतले. सो तेदन तुमगेले एक सीए फायनल प्रिपरेशना वेळार दिनचर्या कशी आसतले? सीए फायनल प्रिपरेशन म्हणजे म्हळ्यार हांव एवरीडे मॉर्निंग देवाप काम पुरो करून मागीर म्हाका एक हॅबीट आशिल्ली विष्णू सहस्त्रनाम वाजून हांव स्टार्ट करता म्हण सांगून. सो म्हाका कितें म्हळ्यार म्हगेल सेल्फा म्हाका एक पॉझिटिविटी फील जाता ते स्टार्ट करता तेन्ना. सो तशें हांव स्टार्ट करता आशिल्लो. मॉर्निंग एक पीक आवर्स म्हळ्यार एक 9:30 to 12:30 1 PM तो एक सब्जेक्ट धरता आशिल्लो. दनपार जेवण करून जातरी ಸ್ವಲ್ಪ प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट्स प्रिफर करता आशिल्लो.
मागीर इवनिंग्स म्हणटा ಸ್ವಲ್ಪ वॉकिंग आमगेल घरा एक डॉग आसा सो तागेलो टू वॉकिंग तेश करून ಸ್ವಲ್ಪ रिफ्रेश करून घेत तशें ताजे नंतर आनीक सब्जेक्ट धरतशील रात्रीच्या अप टू 9 मागीर 9 to 10 एक फॅमिली टायम अशी म्हण सांगून मागीर 10 to 12 तशें वचून हांव सो ऑलमोस्ट एक दिसा 3 सब्जेक्ट टाइप्स तुम्ही स्लॉट्स दवरलो. येस 3 सब्जेक्ट्स वचीत तशें. ओके. आता आमकां विक्षक वर्गांक गोतस तुमी म्युझिकांत मस्त इंट्रस्ट दवरला म्हणून सो तुमच्या म्युझिकल जर्नी कशी स्टार्ट जालेल्या आनी तुमी मुखार हे फिल्डांत कसं करता म्हणून लेखला. आता तुम्ही इंट्रोडक्शनार सांगलं मी लाक सॅक्सोफोनिस्ट म्हणून सांगून सो ती सान आसतना तिका सॅक्सोफोन कोण प्ले केलेलं पळोवन तिका मस्त इंट्रस्ट आयला सो ती मागीर सॅक्सोफोन क्लासेसाक अम्मान तांकां तिका हें केलें एडमीट केलें मागीर हांव ती सॅक्सोफोन प्ले करता आसतना म्हाका म्युझिकाचें एक इंट्रस्ट आयलें म्हण येता सो ती प्ले करता आसतना हांव घरांत आशिल्लें डब आयदन परत घेवन मारचें आशिल्लें सो तेन्ना म्हगेल्या पेरंट्साक तबलांत इंट्रस्ट आसता म्हण सांगून म्हाका रेकॉग्नायज करून तांणी एक उडपांत फर्स्ट माधवाचार्य सर म्हण आशिल्ले तांगेल्या क्लासेसाक घाल्ल्या ताजे नंतर सत्य विजय भट सर म्हण आमगेल्या गुरू आसा तांगेले हांव तबला शिकलो थंय दुखून हांव 8 years तबला शिकलो सो तशी म्हाका अक्कल निमित्त त्या म्युझिकाचें एक इंट्रस्ट आयलें सो थंय दुखून हांव तबला शिकलो पियानो कशें म्हणून म्हाका म्युझिकान तूं मागीर चड इंट्रस्ट आयला म्हाका मागीर पियानो शिकूंक म्हण मन जालें सो तशी पियानो क्लासीस उडपान तूं ट्रिनिटी कॉलेज लंडन स्कूल तांगेला म्युझिक अकॅडमीन आशिल्ल्या थंय हांव पियानो शिकूंक स्टार्ट केला. आता जल्मगिरी मुखारी तुम्ही हे म्युझिक फिल्डांत कसं करता म्हण लेखला. म्युझिक फिल्ड हांव तबलांत आमगेल्या एक देवस्थानाचो ग्रूप आसा उडपांत जयंकारा म्हणून सो तांत हांव तबला प्ले करता आसा सो तांगेलो देवस्थाना भजन पर वता आशिल्लो सो आतां त्या म्हाका 3 years CA निमित्त म्हाका तें मस्त मिस जाला सो आनी मुखार हांव तांतूची तांगेल टिमान तूं मुखार सुका म्हणून लेखला. आता आमगेल्या वाजितना सोशल मिडिया पुरा डिस्ट्रॅक्शन्स मस्त आसा आमकां सो तुमी त्या डिस्ट्रॅक्शन्सा दुखून दूर कशी आसतलीची CA फायनल प्रिपेअर करतना. हांव CA जॉईन जाल दवर म्हाका इंटर जातना म्हाका मस्त स्ट्रेस जाता आशिल्लो म्हण हांव तितलें वाजितलें न्हय आशिल्लें कंटिन्युअस 2-3 महिने वाजितल पर्सन न्हय आशिल्लो हांव सो म्हाका मस्त स्ट्रेस जाता आशिल्लो वाजितना सो म्हाका एक बेनिफीट कसो आशिल्लो म्हणून म्हज्या लायफान म्युझिक आशिल्ले निमित्त म्हाका मस्त बेनिफीट जालें सो एक डेली एक 4-5 hours वजील बुडल्यार हांव ಸ್ವಲ್ಪ म्युझिका टुवर्ड्स आयकुच्या एक प्ले करच्या पियानो प्ले करच्या अशी हांव म्हगेल्या बेनिफीट म्हाका मस्त स्ट्रेसांतल्यान भायर हाडचें कारण म्युझिक आशिल्लें सो तेची मागीर तशीच कंटिन्युअस करता गेलो लायक म्हाका एक स्टिप्युलेटेड टायम म्हणल्यार 1 hour प्ले करता तेजे नंतर म्हाका आराम जाता मागीर वापस एक बूस्ट येता तशें शिकचेक सो तुमी म्युझिक यूज करतलीची टू हांवें सोशल मिडियांत पुरा ना आशिल्लीची बट फ्री टायमार म्युझिकान तूं मायंड घालता. सोशल मिडियांत आशिल्लो बट म्हाका सोशल मिडिया पशी चड म्हाका म्युझिकान चड रिलॅक्स जाता आशिल्ला. ओके. आतां आमगेल्या कोर्सान तूं आर्टिकलशीप मॅन्डेटरी तुमी पायना एका दुखून केलेलो आसा सो तुमकां आर्टिकलशीप तुमगेल्या एग्जामाक कशी हेल्प जाता म्हूण दिसता. आर्टिकलशिपा टायमार आमकां 3 years आसता फर्स्ट इयर आमकां नॉर्मल IT रिटर्न्स पर करूं आसता तेन्ना आमकां बेसीक डायरेक्ट टॅक्स आसाच्या नॉलेज मेळटा आशिल्लें सो तेन्ना आमगे सिनियर्स ऑफिसर आसता आशिल्लींची सो आमकां कसले एक डिडक्शन्स आसो कसले एक प्रोविजन्स आसो आमी पळयलें तेन्ना इट इज सॉफ्टवेअर ना सो ऑटोमॅटीक अपलोड जाता आशिल्लें बट आमगे सिनियर्स आमकां मस्त हेल्प करता आशिल्ले त्या प्रोविजन्स एक्झॅक्ट जावन सांगता आशिल्लीची सो तांणी आमकां गुगल करून IT ऍक्ट वचून त्या सेक्शन कसो म्हूण पळयल्या म्हूण सांगता आशिल्लीची सो त्या म्हाका मस्त हेल्प जालें त्या एक लर्निंग कर्व म्हाका मेळ्ळें नाजाल्यार आमी सॉफ्टवेअर कशें अपलोड जाता फुडली वर्स कसो केलं तशी अपडेट जाता वता आशिल्लें सो सिनियर्सान म्हाका त्या एक हेल्प केलें लायक कशी प्रोविजन्स अपडेट आसता कसं केल्यार कशी जाता कशी टॅक्स म्हूण करीत कशी ह्या प्रोविजन्स एप्लाय जाता त्या परस शिकून दिला तशी सेकंड इयर वता वता कॉर्पोरेट ऑडिट्स त्या पुरा मेळ्ळा सो तांत तशीच कंपनीज ऍक्ट आनी कॅरो 2020 ताजी पुरा मस्त आमकां ह्या मेळ्ळा एक्सपोजर मेळ्ळा सो त्या टायमा मस्त कॅरो डेव्हलपमेंट्स जाल्ले एमेंडमेंट्स जाल्ले सो तेन्ना आमकां मस्त हेल्प जालें आनी सर आमगेले अनंत नारायण पै सर आनी व्यंकटेश नायक सर तांणी आमकां
ऑडिट फायनलायझेशन परत जातना मस्त सांगून दित आशिल्ली ह्या प्रोविजन कित्याक ह्या कित्याक CSR कित्याक अशी. सो तशी म्हाका मस्त हेल्प जालें म्हगेल्या करिक्युलमाकय. सो आर्टिकलशीप मस्त इम्पॉर्टंट जाता मी सम करका जाता वय डेफिनेटली आमी आशिल्मंके आशेना म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ सिक्कुका लायक आमी आमगेले एफर्ट्स घालका जाता तांतू. आता आमगेले हे कोर्स अंतू मस्त पाटी गिव अप करया म्हूण दिसता आनी एक पाटी फेल्यूर पडेल मागीर वापस हे कोर्स सोडया म्हणून तेदन तुमकां एक मोटिवेशन जावन प्रोत्साहक जावन कोणी आशिल्ली वा? म्हाका मस्त पण फील जाला लायक CA फायनल्स जाता म्हाका सब फॅमिली इश्यूज आशिल्ले सो म्हाका वजेचे जायनाशिल्ले चड टायम दिवचे जायनाशिल्ले. सो तेदन हांव प्रतिपन म्हाका ते थॉट येत आशिल्ले लायक हांवें सोडका हांव विंगड कोर्सेसय गुगलान पळयत आशिल्लो युट्यूबान तू हे हांवें पळयत आशिल्लो कशी हे कोर्स कशें करूं येता हांकां कशें एंट्री करूं येता म्हण. बट म्हगेलो अम्मा मस्त म्हाका सपोर्ट केला. अम्मा सोडयनी म्हाका तूं CA धरला नवा इतले वर्स तूं केला नवा तुका कॅपेबिलिटी आसा म्हाका गोत आसा तूं सोड नाका तुका जाता तूं एक पंत करेक्ट बसून शिकल्यार तूं डेफिनेटली करता सो कसले सोड नाका म्हण म्हाका अम्मा मस्त सपोर्ट केलेलो त्या टायमार. नाजाल्यार मे बी हांव ह्या कोर्सा आसनाशिल्लो आतां तुमगेले जर हांव आसनाशिल्लो. सो डेफिनेटली म्हाका अम्मान मस्त सपोर्ट केला अप टू लास्ट पयर थंय फायनल्सांतय सपोर्ट केला आनी मुखारय मस्त सपोर्ट करता गोतस म्हाका. बट तेच पयर म्हगेलें फेल जालेलें आशिल्लें अम्मान तेदना सांगिल्लें तूं कसलेय असो रिजल्ट हांव आसा तुगो लोटू म्हूण सांगून. सो अम्मा एक मस्त मेजर पार्ट ऑफ माय सक्सेस म्हूण येता. आता तुमगेले खंयचे एक CA आमकां 8 सब्जेक्ट्स असतात मोस्टली 6 सब्जेक्ट्स जाला. सो तांत खंयचे एक फेवरेट सब्जेक्ट जो कष्टा सब्जेक्ट हाऊ इज युअर अप्रोच टू विंगड टायप ऑफ सब्जेक्ट्स? हां माय अप्रोच म्हणजे म्हळ्यार म्हगेल्या CAच्या इंटरांत म्हणजे म्हळ्यार म्हाका डायरेक्ट टॅक्स आनी एंटरप्रायज इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोबेबली त्या आशिल्लें त्या म्हाका मस्त कश्ट जाता आशिल्लें. आनी ऑडिटय स्वल्प कश्ट जाता आशिल्लें. ऑडिट कश्ट म्हळ्यार तशें न्हय ऑडिटान तूं म्हाका थियरी सब्जेक्ट एक्चुअली इंट्रस्ट आशिल्ले बट ऑडिटान आमी एक्झॅक्ट वर्ड्स बरोवपाक जाता कोट करपाक जाता एसेस पुरा. सो म्हाका थंय जाता तरी म्हाका फेवरेट सब्जेक्ट म्हळ्यार फेवरेट एरिया म्हगेली थियरी आशिल्ली थंय वचून स्वल्प नॉन फेवरेट जाल्ले. सो तेच त्या टायमार म्हाका मस्त कश्ट जाता आशिल्ले डायरेक्ट टॅक्स प्रोविजन्स उडगास दवर घेवका ऑडिटान वर्ड्स पर उडगास दवन घेवका. सो त्या हांव कशी टॅकल केलें म्हणल्यार म्हाका फायनलान तूं ह्या पयरच्या नोव्हेंबर अटेम्प्ट फायनलान तूं हांव एक हर्ट दवरनाशिल्लो कसलेय जावो म्हाका कसो एनिमी म्हूण फील जाता म्हळ्यार कसो एक नॉन फेवरेट सब्जेक्ट म्हूण आसा पळय हांव म्हगेलो फेवरेट कोण घेता हांव ताका लायक करूं स्टार्ट करता. सो दॅट टायम म्हाका मस्त म्हळ्यार रिवॉर्ड मेळटा ताच्या म्हूण लेकून सो हांव तशी करूं स्टार्ट केलो. DT आसो ऑडिट आसो IDT आसो खंयचे प्रोविजन बेस्ड आसता त्या पुरो हांव लायक करूं सुरू केल्या ताजे वटी टायम स्पेंड करूं सुरू केलें. सो म्हाका ते ऑटोमॅटिकली म्हाका रिवॉर्ड दिता आशिल्ले. सो तेच म्हाका पयरच्या अटेम्प्टान तूं मस्त हेल्प जालें ते लायक द सब्जेक्ट वीच यू डोंट लायक म्हूण माइंडसेट चेंज सेट करता. आनी फेवरेट सब्जेक्ट्स म्हळ्यार म्हाका प्रॅक्टिकल्स मस्त इश्ट आमगेले फिनान्शियल रिपोर्टींग AFM म्हाका त्या परस मस्त इश्ट आसता. सो तांतू हांव एक पंत म्हाका हे केलें म्हाका आपोस प्रॅक्टीस करूं म्हण दिसता. सो आफ्टरनून्स ऑलमोस्ट हांव एवरी टायम प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट दवन घेता आशिल्लो वजेचेक. सो म्हाका तो मस्त इश्ट जाता आशिल्लो. तुम्ही CA फायनलाक कोचिंग घेतील की जो सेल्फ स्टडी केलेले? हांव फस्ट 3 अटेम्प्टान हांव म्हाका टायम मेळ्ळी म्हूण मेळ्ळो फॅमिली प्रॉब्लेम्स म्हाका बिझनेसय पळोवंक आशिल्ले स्वल्प. सो तेदन म्हाका टायम मेळनाशिल्लो. मागीर ह्या अटेम्प्टाक हांव लेखलें आतां एक पंत हांव टायम दिवकाशी जाता म्हूण सांगून तेदन हांव अशी ब्रावज केलें. तेदन म्हाका क्लासीस ऑनलायन क्लासीस एक 2 घेतिल्लो हांव DT आनी IDT म्हाका मस्त हेल्प जाला. सो तुम्ही कोचिंग घेतील ग्रुप 1 अँड ग्रुप 2? ग्रुप 2 मात्र हांव DT आनी IDT कोचिंग घेतिल्लें. ग्रुप 1 हांव सेल्फ स्टडी केला. सो दोनूय जाता आमकां जात जाल्यार सेल्फ स्टडी बरें करून पास करूं. हो डेफिनेटली. तुमकां हे आमगेले एग्जामा फुडें मॉक एग्जाम्स पुरो आसता बट केलो जन लेखताची ते दिवका म्हूण ना म्हूण केलो जन ते दिताची. सो तुमी मॉक एग्जामाक बैशिली की जो ते दिन तुमकां? फूड हांव तशी लेखता आशिल्लो लायक इंटर टायमारी आसो फायनला टायमारी आसो म्हाका ते एक आशिल्लें लायक हांव मॉक एग्जाम दिवका की नाका की म्हळ्यार कन्फ्युजन म्हाका एवरी टायम आसता आशिल्लें. केलो पण कशें फील जाता आशिल्लें म्हळ्यार मॉक एग्जामा एक म्हयने फुडें दिवया आतां व्हड ना म्हूण लेखून बसता आशिल्लो वजेचेक. म्हाका एग्जाम दिवचे वतना कसो जाता अशें म्हळ्यार इन्फिरियरिटी फील येता आशिल्लें लायक आतां एग्जाम व्हरून म्हाका कसलें येयनी जाल्यार कसो करचें म्हाका पॅनीक जाता म्हण तशें फील जाता आशिल्लें.
सो इंटरांतू कशी जाल्ले हांव मॉक एग्जाम दिनी आशिल्ली इंटरांतू बट फायनल आयले तेदन म्हाका ताजे इम्पोर्टन्स कळ्ळें. सो एक म्हयन फूड आसतना हांव मॉक एग्जाम पळोवचें स्टार्ट केलें. म्हळ्यार इंस्टिट्यूटा वचून न्ही, हांव तांगेले क्वेश्चन पेपर्स रिलीज करताच न्हू. सो तो हांव घरांतू बसून 3 hours टायमार दवरून करता आशिल्लो, मॉक एग्जाम सॉल्व करता आशिल्लो. सो त्या म्हाका मस्त हेल्प जालें एक्चुअली. सो त्या टायमार कशें जाता म्हळ्यार आमकां एक कळटालें खंयचे सब्जेक्ट आमकां आनी स्वल्प इम्प्रुवमेंट जावपाक. सो ऑलरेडी 30 days आमकां टायम आसता त्या हें करूं, फॉलो अप करूंक. सो त्या म्हाका मस्त हेल्प जालें एक्चुली. तेचे ऑल 6 सब्जेक्ट्स हांव दिल्लो मॉक पेपर. सो तातूंत म्हाका कळ्ळें खंयचे एरिया हांव वीक आसा, खंयचे एरियाक हांव चड कॉन्सन्ट्रेट करपाक जाता, खंयचे सब्जेक्ट हांव चड टायम दिवपाक जाता म्हण. सो त्या वे मस्त इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता. आणि तुमकां पेपर टायम मॅनेजमेंटय कळटा 3 hours कशी तुम्ही बरोवका म्हण. सो मॉक एग्जाम दिवचेक एक्चुअली हेल्प जाता. व्हेरी इम्पॉर्टंट हांव म्हणटा. एंड दिवच्या नंतर 1 month टायम आसता तुमकां एनालायज करूंक. सो 1 month फुडें दिवका. लास्ट मोमेंटा म्हण दवरल्यार कश्ट जाता. एक गोत ना जाल्यार आमी मस्त पॅनीक जाता. सो त्या पॅनीक स्टेटार आमी एग्जामा वचचें म्हळ्यार आमगेले एग्जाम पुरो वायट जावन येता. सो एटलिस्ट 1 month फुडें आमी ते प्रॅक्टीस करता मॉक पेपर. आमी पुरो प्रॅक्टीस करून जाल्यार मागीर ते 3 hours उडगास येत की ना म्हण आमकां गोतना. सो ते 3 hours कशी तुमी एग्जाम बरयलेले? 3 hours फर्स्ट हांव कसं म्हळ्यार कॉन्फिडन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता. तुम्ही आतां 10 chapters 7 chapters वचून गेल्यार सो तुमकां हायेस्ट कॉन्फिडन्स लेवल आसल्यार तुम्ही 7 chapters तुम्ही आरामसे एग्जाम बरोवन येता म्हण म्हगेलो अभिप्राय म्हणटा. सो कॉन्फिडन्स प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आनी तुमी थंय एग्जाम हॉला वचून विंगड जावन कसं करता आसाची त्या पळोवचें वचनाचे. तुमी तो तुमगेल्या प्लेसार बसून तुमकां कसले एक पॉयंट नोट करून नासचें पुरो एग्जाम हॉला एक चल पळोवका म्हण लेखून नासचें पुरो. ते तितलेच करून नुतोची आमी बसका आमगेले प्लेसार. चड टेन्शन घेवचें वचनाचे. आमगेले मायंड जाल तितले रिलॅक्स करून घेवका. मस्त कॉन्फिडन्स आसका. तितलें आसल्यार आमी आरामसे एग्जाम टॅकल करूं येता. आनी एग्जाम पेपर दिलेले 15 minutes फुडें आमकां क्वेश्चन पेपर मेळटा. सो त्या टायमार तशीची म्हगेलें एक सजेशन कशें म्हळ्यार 15 minutes तुमकां क्वेश्चन पेपर मेळटा तेन्ना त्या लास्ट क्वेश्चन पेपर क्वेश्चनाचे लास्ट पार्ट फर्स्ट वाजयाची म्हण तांचो रिक्वायरमेंट आसता केलोपांत. कित्याक म्हळ्यार फर्स्ट पार्ट ऑफ दी क्वेश्चन्स कन्फ्यूज करूं मस्त दिवन आसताची. सो ऑलवेज लूक एट एंड फर्स्ट एंड देन गो टू द बॉडी म्हण हांव सजेस्ट करता. सो हांव तशी केलेलें. एंड फर्स्ट क्वेश्चन जालें तितलो हांव अवॉयड करता आशिल्लो. हांव डायरेक्ट 3rd क्वेश्चन एक 6th क्वेश्चन वता आशिल्लो. सो त्या 6th ऑलमोस्ट ऑप्शनल आसता. सो त्या क्वेश्चन आनी मॅक्सिमम ऑल क्वेश्चन्स हांव लास्ट पार्ट फर्स्ट वाचीत आशिल्लो. सो तातूंत म्हाका मस्त आनी ऑडिटांत ह्या पण म्हाका तशी जालें. हांव लास्ट पार्ट फर्स्ट वाचीत. सो म्हाका रिक्वायरमेंट क्लियरली कळ्ळें. सो फर्स्ट बॉडी वाचिल्लें जाल्यार म्हाका कन्फ्यूज जावचें लागता आशिल्लें. बॉडी एक 2-3 pages आसता मागीर लास्ट रिक्वायरमेंट आसता. सो आमकां रिक्वायरमेंट फर्स्टाक कळल्यार क्वेश्चन वाजूचेक सुलभ जाता. क्वेश्चन पेपर कश्ट आसल्यार त्या रिक्वायरमेंटाचे आमकां सलपूण गोत आसता. सो त्या आमी इटरेट करून येता. MCQ बीन तशीच फर्स्ट क्वेश्चन्स पळयाची, डायरेक्ट क्वेश्चन्स आसता, मागीर तुमी केस स्टडी पळयाची. सो आतां आमगेल हे CA जर्नीन तूं मस्त जन CA करका म्हूण लेखून आसताची. तुमगेल जुनियर्स आसताचे आर्टिकलशिपा वेळार. तांकां तूं 1-2 टिप्स दिवं इश्टपाक? टिप्स दिवची एग्जामा वाजयताना मस्त डिटरमिन्ड जावन आसका. लायक तुमगेले टायम हे इतले टायम वाजयता म्हण सांगल्यार इतले टायम वाजोवपाची. इट मायट बी एकले विंगड रीती आसच्यो पुरो. केलो जन 6 hours वाजयल्यार पावता, केलो जन 8 hours वाजयल्यार पावता, केलो जन 8 hours वाजयल्यार पावना, 10 घंटे वाजोवपाची म्हण आसता. त्या टायम डजंट मॅटर म्हणचे हांव. तुमगेले एफेक्टिवनेस मस्त मॅटर जाता म्हण म्हणचे तांकां. आनी तेचे सब्जेक्ट्स लायक करून हें करता, सेग्रिगेट करता आनी खंयचे टायमार कसो वचूं आनी ते मस्त डिटरमिन्ड जावन फॉलो करता अप टू लास्ट ताय. मागीर तेचे एग्जाम खंयचे कश्ट सब्जेक्ट डिफिकल्ट इजी सब्जेक्ट म्हण कशें दवरूनच जाय. केलो पण इजी आशिल्ले मस्त कश्ट आसता, कश्ट आशिल्ले मस्त इजी आसता. एंड कश्ट वीकनेस म्हूण एक आसता केलो जन ऑडिट थियरी सब्जेक्ट डायरेक्ट टॅक्स ते हांव त्या वेळ सांगलो म्हाका तुमी वीकनेस म्हूण लेखून घेनाका, ताका लायक करूं स्टार्ट करा. सो तुमकां ऑटोमॅटिकली रिवॉर्ड मेळटा. सो एक डिटर्मिनेशन आसता आनी खंयचे सब्जेक्ट इश्ट ना म्हणून पुरा तुमी मायंडसेट चेंज करून ते इश्ट पावल्यार सुलभ जावं पुरो. कॉन्स्टंट आसता.
आता तुमगेले CA म्हणून एक मेजर माइलस्टोन अचीव झालं नेक्स्ट तुम्ही प्रॅक्टिस वचेत जो एम्प्लॉयमेंट वरे वचेत जो तुम्ही म्युझिक फील्ड अंत मुखार वचेत सो तुमगेल फ्युचर आता कसं प्लॅन फ्युचर प्लॅन्स फर्स्ट कसं म्हणा म्हाका उडपंत उडपी मँगलोर अराउंड आसका म्हणा अशी अँड म्हाका प्रॅक्टिसा पशी चड एम्प्लॉयमेंटा वचका म्हणा अशी अँड म्हाका नाल्या बिझनस आसा म्हाका तांते सब कॉन्ट्रिब्यूट करका म्हणा अशें आसा अँड म्युझिक फील्ड पळय जाल्यार म्युझिक फील्ड म्हाका खंयचे फ्री टायम आसल्यार आय वूड ऑलवेज बी रेडी टू गिव टायम टू म्युझिक म्हणून ओके ओके सो तुम्ही मंगळूरान तू काही एम्प्लॉयमेंट करची प्लॅन उडपी मंगळूर आज आमगे स्टुडिओ येऊन तुमगेला जर्नी शेअर केलेला का आणि ज्युनियर्सा टिप्स दिलेला का धन्यवाद थँक्यू आय एम शुअर आमगेल्या वीक्षक वर्गांकय मस्त खुशी जावन आसता हे कार्यक्रम पळयलेले पुरा वीक्षक वर्गांकय धन्यवाद अँड म्हाका विश्व कोंकणी केंद्रांनी हे एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेले मस्त धन्यवाद आमगेल हे आयची व्हिडिओ लाईक आणि शेअर कराची आणि आमगेल चॅनलाक सबस्क्राईब कराची धन्यवाद